मनशा जिणी एक भोंवडी सुखादुखाची मिसळून आसा तांतूं सदां पिडा भलायकी जिविताची वाट केन्नाय सडणे देवण्याची ही वाट समकल्यार जिणी अर्थाची। सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी मेळांत एक धर्म भयण जावन म्हज्या तसल्या साबार जाणांचे जिवनाक उजवाड दिवन जियोंक शिकयल्ली आमची मोगाची आवय सिस्टर लवरीन तिच्या श्रद्धांजलीच्या ह्या वक्ता थोडी उतरां तिचे विशीं उलोवंक हांव आशेतां। 1990 इस्वेंत म्हळ्यार म्हाका 6 वर्साची प्राय हांव सेंट एलोशियन बॉयज होम नेहरू नगरा दाखल जाल्ल्या वेळार भुरगीं सर्व कॅरम खेळनासली। म्हाका कांय गोत्त नासलें, कोणा कडेन उलोवचें कालें करचें गोत्त नासलें। ते दाळा एक व्हडलो एक ताळो म्हाका आयकलो। म्हाका तिणें आपयलें आनी सांगलें वचून भुरग्यां वाट खेळ म्हणाली, बट म्हाका तें खेळोंक गोत्त नासलें। ते दाळा ती म्हणाली हांव तुजी आंटी सिस्टर सुनीताक जाणा, तूं भियेनाका वच आनी तांणी खेळचें पळय म्हणाली आनी म्हाका तिणें धैर्य दिलें। त्या दिसा हांव न्हू 6 दीस म्हाका तिणें न्हाणयलें। हांव 1 क्लासींत आसलो, तिणें म्हाका न्हाणयलें। म्हज्या पांयांत मस्त पड आसले आनी तिणें साबू घालून सोमा घोष्टून काडून म्हाका न्हाणोवन म्हज्या गायाक तिणें मुलाम घालून 2 दिसांनी म्हज्या पांयाचे गाय तिणें गूण केल्ले। तशेंच 6 दिसां उपरांत म्हाका सांगलें तुवें न्हंयचें न्हाणोवंक शिकयलें। म्हजे वस्तूर ती 6 दीस तिणें उमळ्ळें आनी म्हाका तिणें कशें वस्तूर उमळचें म्हूण शिकयलें। म्हाका गोत्त आसा आमी वस्तूर पुरा मुदो करून भितर चेपून दवरता आसतना ती येवन वस्तूर भायर काडून शर्ट कशें फोल्ड करचें म्हणून तिणें म्हाका शिकयलें। आजुनी म्हाका उडास येता, हांव घरा वस्तूर फोल्ड करता आसतना तिणें मोगान शर्ट कशें फोल्ड करचें म्हणून तिणें शिकयलें। म्हाका उडास आजुनी येता। आमी मस्त सांबाळी आसल्या नेहरू नगरांत, तरी आमकां एकल्याक ताप आयल्यार 25 जाणांक एकच पाटी ताप येतालो। एकल्याक कोटले पडल्यार 25 जाणांक एकच पाटी कोटले येताले, दोळे दूख येताले। नाना रितीचे पीड आमकां येता आसतना ती एक डॉक्टर जावन, एक नर्स जावन, एक मोगाची सिस्टर जावन, एक मोगाची आवय जावन दीस रात आमकां तिणें चिकित्सा दिला आनी पळयला। हांव 4थ्या क्लासीक येता आसतना ती ट्रान्सफर जावन गेली। परतून सिस्टर कॉन्सेप्टा ट्रान्सफर जावन येता आसतना ती परतून नेहरू नगर आयली। आमचे वंदने मने शांती निलयाक ती आवय जावन आयली आनी परतून म्हाका आनी म्हजे तसल्या 12 जाणां भुरग्यांक तिणें मस्त मार्गदर्शन दिलां। सकाळीं आमकां बेगीन उठयतली, शिकोवंक लायतली, मागणें करूंक शिकयलां। संजेर सगळ्यांकी सांगाता बसोवन एक आवय बरी ती मागणें करूंक शिकयतली। तशेंच पवित्र पुस्तक वाचयतली आनी पवित्र पुस्तकान जेजू कालें सांगलां तें आमकां अर्थ करून विवरितली। वी ग्लो डिफरंटली वेन वी हॅव गूड पीपल विथ गूड इंटेंशन। हांवें कुटुंबादाराक सांगचें, तशेंच सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी मेळा सिस्टरांक हांवें सांगचें, तिणें ती मस्त डेडिकेटेड, कमिटेड आनी सर्वीस मायंडेड। तिणें म्हजे तसल्या साबार जाणांक बरें केलां, जियोंक तिणें शिकयलां आनी तो तिणें आमकां भावार्थांत जियोंक उलो दिला आनी तो उजवाड आमचे थंय आसा, आमचे तान ती दुसऱ्यांक वेता। खंडी जावन तुमकां देव तिच्या मुखांत्र बेसांवां दितलो म्हणली म्हजी पातयेणी। त्या खातीर समेस्तांचे तर्फेन तिका हांव सस्नोचो विशय मागतां। सस्नोचो विशय दी तिका हे सम्या आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकोन दी, समाधानाचे विशय ती घेवन दी। आमेन।